एज युजल आम्ही चिकनाची तयारी करता बेगीन करून जाता मागीर सकाळी फुडें उठोन जायना आनी गडबड जाता तेजे खातीर मम्मी तर नासता तेका आमी सगळं चिकन म्हणटा इल्लेशें करचें ते आमी चिली केली पळय तेंच उरलेलें तेंच आमी करता आनी ना फीश फ्राय तो फाल्यां येते दाखयता राव वेटा आनी रेसिपी तर तुम्ही पोवन थकले आसतले ते खातीर रेसिपी दाखयतली आमच्या मॅरिनेट इतलेशें चिकन ते आमचे दोना पुरते फाल्यां आनी फाल्यां पुरते सो आतां आमी कितें करता आनी तुमकां दाखयता नाल्यार चड करून ह्यो ब्लॉग आमी फाल्यां कंटिन्यू करतली बिकॉज आयज कांयच चड शूट करना बट फाल्यांच्यान ब्लॉग शूट करतली सारकी आनी मम्मी भायर टी व्ही पळयता आनी आमी आसा पुरो दिसता न्हू जो मेरेन सोय भाजून जायना तो म्हणल्यार हांवें हांगासर चिकन जें आसा तें शिजोवपाक दवरला आनी ही पळय ही सोय जे मातशें वेगळे तरेन करता आमी आयज आमचो एकदां श्रावण सोंपलो म्हणटकीर चिकन आमगे रेडी सदांच आमचें फेवरेट बट मम्मी बी चड चिकन न्हू मम्मी बी नुस्तें खाता आमी दोगांय बी चिकन सो हेका बॉयल जावनी आमगे फोडी चिकनाचे बॉयल जाले आतां तितून घालपाचे ग्रायंड केले आनी म्हजे दोळे काळे दिसता तुका बिकॉज हांव दोळे दिला काजळ आनी तेणेन घालूना त्याक मेकअप हांवें कांयच लावना आतां काय लावना फक्त बेश्टें आतां घालुया न्ही ग्रेवीचें वाटलें फोडी आमचे कोबी आनी ग्रेवी सो आमकां दोगा पद्दती नाव इतली डिशीज येता आमची वाव कितली स्मूथ फिश जाल्या पळय मस्त ब्रेकफास्ट केलो एंड आतां आमी वयता कामाक ब्रेकफास्ट आज आमगे आशिल्लें चिकन आनी ब्रेड एंड आमचें मस्त अशें ब्रेकफास्ट जालें आनी हे आपल्याच केस टाय करून युनीक दिसता केस टाय केले मदत तुवें एंड आमी आतां तुमकां सांजची मेळटली कितें ना कितें तरी करतली अदरवायज ब्लॉग जायना आनी दो पडलो तो रावां दाखयता आयज कितके दीस जाले कितें दो पावस ना 2-3 दीस जाले कालूय नासलो आयजूय ना दो दिसता न्हू इतको दो दिसता पळय सो आमी पावली सिटी रायड बस गेले गो गिव मी की आमी आतां वयता बसीक रावपाक जैसे म्हाका आमकां न्ही तें सॉंग कळत ना जैसे आनी इंस्टार रील पयले आनी आमी काल इतके हांसले ना तो एकलो करता पळय जैसे 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 गॉड आतां हांव वयता कामाक नाल्यार हांगासर मजाक हसी करीत उरतली आनी तुमकां आमी मेळटा इवनिंग ओके टिल देन बाय बाय हॅलो गायज गुड मॉर्निंग तर त्या दिसाचो ब्लॉग आयज कंटिन्यू करता त्या दिसा मागीर करूंक ना आमी हे दिसान सारकें चलत ना सो कांय सारकें शूटूच करना अशें लेट पावता येता न्हिदता अशें शेड्यूल आसा आमचें आनी आतां आमगे येयला आमचे थंय नुस्तेकार आनी हांव पळयता मम्मी कितें करता तें
आम्ही घेतले 100चे सोनाळे आणि 50चे बांगडे. सो तुमकां मागीर दाखयतले आतां हांव ते शॉपार बी वचून येयले आनी आतां हांव पावलें किचनान. आतां हांव म्हाका करता ब्रेकफास्ट. तें ना घरा कडेन, तें भायर घेवन गेलें. सो चलत चलत वचपाक पडलें आनी आतां ऑमलेट तुमकां दाखयता आनी ती हांव खातलें बिकॉज म्हाका खूब भूक लागला सामकी. आनी मागीर आमी टी व्ही पळयतली बिकॉज आफ्टर शेनवार आयतार एका दिसा टी व्ही पळोवपाक मेळटा, तारक मेहता बी अशें कितें. सो तें पळयता पळयता हांव म्हजें ऑमलेट एन्जॉय करता. सो तुमचे कडेन उलयता मे बी ऑमलेट म्हजें करपाचें दिसता. वेट ओडटी तरी सांग आतां. आय लव ऑमलेट. म्हाका आवडटा प्लेन अशें विदावट हे कांदो बी घालनासतना, विदावट कांदो टमाट. आय थिंक जाली ती. नो येस, म्हाका चड अशी भाजलेली आवडना. म्हाका अशी मातशी जाल्यार पुरो. सो डान, गॅस ऑफ. सो आयज म्हणल्यार भायर खावपाक बसोया. कशी आसा तुमी सगळे जाणां? आमी जाल्यार खूब दिसांनी तुमकां मेळटा दिसता. म्हाजो माजर पळयता पूण तांकां घातल्यार सगळें सोंपतलें. आनी तुमी माशेंचे गणपती बी पळयले? आमकां वचपाक जाय आसलें पळोवपाक. तेन्ना पावता पिटूक घालून येता. म्हाका ऑमलेट विदावट ब्रेड आवडटा. विदावट अशी प्लेन. खाली ऑमलेट आनी म्हाका बुबू. हाय म्हण. कितके दिसांनी बुबू मेळ्ळो म्हळ्यार तुमकां दाखोवया म्हाजे बुबू. आतां आमी खेळटली न्हू रे? खेळटली न्हू आमी? न्हू आतां आमी खेळटली. पावस पडटा आनी आतां टायम जाला 1 आनी आमचें जेवण करपाची दाखयता. फोल्यार आयज आमगे तेल नासतना फोल्यार बांगडे भाजता. बांगडे मिन्स बारीक बांगडे आनी केळीच्या पानार भाजता सोनाळ्यांची. वाव मस्त पातळ जाल्यार बट गुड. टेस्ट वायज मस्त आसा. तापले गे. हॅलो उदो नुस्त्या जेवण तुमकां आयला आसता कितें. आतां आमी वयता फोंडा. आमकां मातशें चारूच नग हाडपाक जाय. जस्ट सो हांवें तेच लागींच वयता. सो हेल्मेट एंड वी आर गोईंग. पिशवी आसा मगो? तांदूळ टिफीन घालूया. तांदूळ घालपाक पिशवी. ते तांदूळ ये न्हू हां चल तर या. चलो लेट्स मूव. आफ्टर लॉंग टायम तुमकां आमी मेळ्ळा दिसता दोगांय न्हू. आमच्या गाडयेचो परत केबल तुटलेलो जाणा तुमी. कितें ना कितें तुटता एक्सेलेटर केबल. आमी वयता. बेगीन काड, पावस येवची म्हणया न्हू. पावस येयले उपरांत मागीर प्रॉब्लम जातलो. भिजतली आमी नाल्यार. तांदूळ घेवन जाल्यार आतां आमी वयता बागायदारान. बट तुमकां आमी दाखोवपाना बिकॉज लागना. खूब फावटी शूट केला. आतां खंय बाजार थंय हाडटा. वयर म्हणल्यार ती पिड्डूकारां बी आसली पळय ती. सो बऱ्या पडटली सगळें.
सगळ्या म्हणची कितें चारूच शॉपां मगो ती चड खंय आशिल्ली खंय दवरुया गाडी थंय शॉपा कडेन येते ना कपड्यांचे बागाद्रार मागीर थंयच उरता म्हणून म्हाका आवडना बागाद्रार वचपाक तेणी आतां ब्रेक मारलो आनी ब्रेक खंय लागला बरें जाता शुगर फ्री काडटालो चावी एक चपलाचो झूड राव बारीक बारीक घालत फुडें घालपाक